तेका तो म्हणटा की तू बरें दिसता फिगर बिगर तुजो, तू आमच्या वांगडा काम करतले, तुका आपण व्हडल्या एक्टरा वांगडा काम करपाक दितलो प्लस ते चेडवाक बुलयता. आनी दोग जाण तेका व्हरोंक येयले खंय कार घेवन, मॉलेस्ट केलो खंय तेका. सो गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसात तुमी? देवाच्या कृपेन तुमी सगळीं बरी आहा म्हणून मागता आनी आमी दोगांय घट. सारकें मगो? हय. यंग चेडवां 19-20-21 वर्साची जी माझी व्हिडिओज पळयता आनी तांकां हांवें समज अशें सांगलें जाल्यार तुमकां बॉलिवूड मुवीज वयपाक चान्स आसा जाल्यार OTT प्लॅटफॉर्माचेर, वेब सिरिजांचेर, बॉलिवूडाचेर बरे बरे पिक्चरांनी सलमान खान, शाहरुख खाना वांगडा जर तुमकां काम करपाक मेळटा जाल्यार तुमी कितें करतले? डेफिनेटली वयतली न्हू. ह्याच बद्दल तुमकां हांव असो इन्सिडेंट घेवन येयला. तेजे उपरांत तुमचे मॉडलिंग हेतून तेतून न्हू थिंकिंगूच चेंज जातलें. येस गायज, यू गायज आर रायट. तुमचे टोटली थिंकिंग चेंज जातलें. एक अशें चेडूं तेज्या वांगडा एक असो वायट इन्सिडेंट घडलेलो आसा, त्या बद्दल सांगपाक पासून म्हाका खरेंच वायट दिसता. बट जस्ट टू गिव यू अवेरनस, जस्ट टू वॉर्न यू गायज, हांव तुमकां ही व्हिडिओ घालता. ओके, तुमचो टायम वेस्ट करिनासतना हांव पॉयंटार येता. हें जें कोणा वांगडा इन्सिडेंट जाला, शी इज फ्रॉम गोवा बट नॉट प्रॉपर गोवन. शी इज बॉर्न अँड बॉट अप इन गोवा, बट तें चेडूं पुणेचें आनी ल्हान आसतनासूनच तें हांगासरूच आसा. ल्हान म्हणजे तेजी जाणटेची जाणटी हांगाच रावन गेली. सो तुमी समजपाचें ती गोंयचेच म्हणून अशें. ओके, तेज्या वांगडा जो इन्सिडेंट जाला पळय फर्स्ट. ओके, सो तुमचो टायम वेस्ट करिनासतना हांव पॉयंटार येता. चेडवाचें नांव सांगिना हांव त्या. ओके, डायरेक्ट तुमकां व्हिडिओ सांगता. एक चेडूं व्हेरी यंग. ओके, व्हेरी यंग. कितल्या वर्साचें म्हटलेलें गो तुका तेणी? 18 वर्साचें म्हटलेलें न्हू. 18 years old. अंकिताक कॉन्टॅक्ट केल्लो तेणें म्हाका न्हू. म्हाका मॅसेजी धाडी खंय ते, हांव मॅसेजी पळयनासलो म्हणून तेणी हाका मॅसेज केली, हेणी तेजी मॅसेज पळयली. सो 18 years old चेडूं आनी तेकाय लायक अंकिता भशेन स्लीवलेस टी शर्टां घालपाक, स्कर्टी घालपाक, बिकिनीज घालपाक, यू नो बिंदास रावपाक लायफान, फ्री बर्ड. ओके, रिल्स करपाक, इंस्टाग्रामाचेर मॉडलिंगाचो वॉक आसता ते करप, बरे बरे कपडे घालप, एक ड्रीम मॉडल जावपाचें, एक्टर जावपाचें. आनी तेणी तशेंच केलें. खूब रिल्स केल्यो, खूब फोटोज काडले बरे बरे कपड्यांनी आनी सोशल मिडियाचेर घातले. ओके, लायक्स येवंक लागले, व्ह्यूज येवंक लागले, फॉलोवर्स येवंक लागले. मग तेजो कॉन्फिडन्स आनीक वाडलो न्हू. खूब कॉन्फिडन्स वाडलो. बट तेज्या वांगडा हेज्या फुडें कितें जावपाचें आसलें खबर आसा? दॅट इज हॉरेबल. हांवें जेन्ना आयकलें तेन्ना म्हाका असो राग येयल्लो तुमकां सांगूंक शकना. कोणी तें केलां पळय त्या चेडवा वांगडा, तेका धरून आपटून मारूंक कसो दिसलेलो, इतलो राग येयल्लो. बट त्या चेडवाक सल्यूट, इतले गट्स आहा त्या चेडवाक, वालोर तेका. सो जालें कितें? 18 years old गर्ल सोशल मिडिया चलयता, इंस्टाग्राम चलयता, फोटोज घालता, व्हिडिओज घालता, फॉलोवर्स तेजे वाडटा. एक दीस तेज्या वांगडा एक अशी घटना घडली ती तुमकां हांव सांगूंक शकना. जालें कितें? तेका खूब जाणांचे मॅसेजी येवंक लागले, तूं आमच्या वांगडा काम कर, तुका आमी व्हडले कितें म्हणटा ते बरे बरे कपडे दिता न्हू, खूब पयशे दिता, तूं आमच्या वांगडा कोलॅबरेशनां कर, तुका अमकें दिता तमकें दिता. तशें तेणी थोडे कोलॅबरेशन्स व्हिडिओ केल्यो 2,000 खातीर, 5,000 खातीर. म्हणजे कपडे घालप आसता. कोलॅबरेशन तुमकां खबर आसता न्हू. हांव तुका टी शर्ट दिता, तूं म्हाज्या टी शर्टान फोटो घाल, पण तुका 5,000 दिता. हेका कोलॅबरेशन म्हणटा. सो तशें तेणी 10-12 कोलॅबरेशनां केली आनी तेका एक दीस एक अशी मॅसेज येयली, तेजे उपरांत तेजी लायफ खंयसून खंय पावली आनी डिस्ट्रॉय जाली ती तुमकां हांव सांगूंक शकना. सो प्लीज यंग चेडवां म्हाजी व्हिडिओज पळयता जाल्यार, तुमच्यो मामी पासून व्हिडिओज पळयता जाल्यार तुमच्या चेडवांक फुड्यान घेवन बसा आनी ही व्हिडिओ पळया म्हाजी. दीस इज व्हेरी इन्फॉर्मेटीव व्हिडिओ. सो जालें कितें? तेका रातचें स्क्रोल करता करता एक मॅसेज येता इंस्टाग्रामाचेर. हाय म्हणून, हाय ब्युटिफूल, हाव यू डुईंग, यू लूक रियली ब्युटिफूल, व्हेरी हॉट, सेक्सी. आनी तुजो प्रोफायल पळोवन आमकां इतले लायक जाले की आमी डिसायड केलें की तुका आमी आमचे इंडस्ट्रीन कामाक घेवचें. अशी तेका एक इंस्टाग्रामा वयल्यान एका पेजी वयल्यान मॅसेज येयली. त्या पेजीर 78,000 सबस्क्रायबर्स असले, म्हणजे फॉलोवर्स असले. आनी तेका एक मॅसेज येता,
तेका तो म्हणटा की तूं बरें दिसता फिगर बिगर तुजो, तूं आमच्या वांगडा काम करतले, तुका आपूण व्हडल्या एक्टरा वांगडा काम करपाक दितलो, प्लस यू वील एबल टू अर्न, तूं आख्खे इंडियेक भोंवतले, आउट ऑफ आख्ख्या वर्ल्डाक भोंवतले आनी यू वील अर्न अ लॉट, तूं फेमस जातले. आनी ते चेडूं तेका खंय तरी तें फेक कशें दिसलें. हय फेक ते कशें पयलीं दिसलें. स्टार्टींग फेक कशें दिसलें. मागीर जो फुडलो मनीस कोण तेका मॅसेज धाडटालो तेणी तेका मॅसेजी धाडल्यो, फोटोज धाडले एक्टरा वांगडा, सलमान खाना वांगडा धाडले, म्हणजे बरे बरे एक्टर जे आसा पळय, बॉलिवूड एक्टर आसा पळय तेंच्या वांगडा धाडले. ओके, फोटोज धाडले बरे बरे, म्हणजे असो गड्ड धरून च्या पियेतना शुटींग करता आसतना. आनी ते चेडवाचो लिटरली कॉन्फिडन्स वाडयलो, कॉन्फिडन्स आनी ट्रस्ट वाडयलो. थोड्या दिसांनी तो मनीस त्या चेडवाक मेळटा आनी तेका एक बारीकशें कॉलेब्रेशन दिता. आनी त्या कॉलेब्रेशनान तेका कपडे दिता, शूज दिता आनी कितें कितें दिता, पयशे दिता, 30-40 हजार पयशे दिले खंय तेका. आनी अशें खंय तेका 2-3 तेणी शूट केले खंय बरे बरे कपड्यांचे हेजे तेजे. आनी तेजो ट्रस्ट खंय 100% वाडयलो, 100% ट्रस्ट वाडयलो. आनी त्या ट्रस्टान तेज्या उपरांत कितें करचें आसलें पळय, देवा कडेन मागता हांव, आमच्या संवसारान इतलीं चेडवां आसा, आमच्या दुश्मनांची पसून चेडवां आसा, जावं दुस्मान आसूं, तेंकां पसून अशें केन्ना जायना पुरो. देवा कडेन तुमीय मागा. ओके, सो एक दीस तेका तोच मनीस मॅसेज करता वॉट्सॅपार आनी सांगता, इट्स अ बीग डे फॉर यू, इट्स अ बीग डे फॉर यू. तुका व्हडल्या बॉलिवूड एक्टरा वांगडा शुटींग करपाचो चान्स मेळटा. हय आनी ते इतले हॅपी जाता. तेका सांगता तो तुका अमको अमावंट मेळटलो, तुका अमके दिसांक आउट ऑफ गोवा वयचो पडटलो, 2 म्हयन्याचो शूट आसा, अमके तमके हें तें, म्हणजे तुका बरे पयशे मेळटले, बरे कपडे, रावपाक, एक्टरा वांगडा शूटिंग, तुजें नांव जातलें, अशें तशें करून ते चेडवाक भुलयता. आनी तुमकां आयज काल खबर आसा, आमचे टिपिकल इंडियन्स, प्रॉपर गोवन्स, आमच्या आवय बापायक आमच्या चेडवांची खूब कॅर आसता. फॉर एग्जाम्पल, बाय नाका गो ते धाकटे कपडे घाल नाका. थोड्यांची आसता न्हू, नाका गो बाय आमकां तें मॉडलिंग नाका, तूं बरें डॉक्टर जा, तूं लॉयर जा. आनी ते चेडवाची माय बाय तशीच भायली ती गोंयकारां न्हू, बट स्टील तेंची मामी बाबी नाका, आमकां नाका आसलें, परमिशन दिना, आपूण तुका इतले दीस वयपाक परमिशन दिना, आमकां नाका असलें मॉडलिंग बिडलिंग, आमकां आवडना. आनी तेज्या वांगडा तेज्या आवय बापायन तशेंच केलें की आमकां नाका, तूं वचो नाका. आनी आवय बापाय कडेन झगडोन, तेंचे कडेन आर्ग्युमेंट करून तेणी डिसायड केलें वयचें म्हणून. आतां हो जो मनीस कोण आसा, ते चेडवाक मॅसेज केल्या ती, कॉल केला ती, तो तेका कितें सांगता, तुजी मम्मी धाडिना तुका, तुज्या फ्रेंडांक बिणांक कोणाक सांगू नाका, तुजी फ्रेंडां तुजेर जळटलीं, जेलस जातली. तुज्या फ्रेंडांक तर तूं सांगीत तूं येदे व्हडल्या एक्टरा वांगडा तूं कामाक वयपाच्या शुटिंगेक, तुका ती म्हणटली बाबा तो फ्रॉड, डोंट गो वीथ हीम, तेज्या वांगडा वचो नाका तूं, तुका तो कोणाक खबर खंय व्हरता, अशें तुका नाका कितें सांगतलें. तुज्या वांगडा तूं तुजें जी ड्रिम्स आसा मॉडल जावपाचे एक्टर ते उरतले. आनी आमी हेज्या पयलीं काम केलां न्हू गो, 4-5 कॉलेब्रेशनां केल्या, यू डोंट ट्रस्ट मी. अशें करून ते चेडूं आपणाच्या आवय वांगडा झगडोन भायर सरता आनी तेजी पयली फ्लायट लँड जाता मुंबय फ्लायटीनसून देंवता. तेका 4 जाण मेळोंक येता. ओके, एक ड्रायव्हर, एक बायल आनी 2 दादले न्हू. तेका वेलकम करपाक येता. येस मॅम, यू आर सो ब्युटिफूल, हमारी आप इतनी बड़ी एक्टर बनने वाली हो, हिरोईन बनने वाली हो. आनी तेका चण्याच्या झाडार चडयता, तेका बॉम्बे व्हरता. शूटिंग तेजे पयलीं स्टार्टींग तेका 1-2-3 फेक शूटिंग करता, म्हणजे बरे बिकिनी कपडे घालून तेजे बरे 4-5 फोटो काडटा, 10-1 फोटो काडटा. ओके, आनी तेका मागीर एक एग्रीमेंट दिता, तूं आतां मामी कडेन फोनार उलय न्हू, हेज्या उपरांत तुका थोडे दीस ब्रेक दिवचो पडटलो, की आमचे इंडस्ट्रीन अशें सिच्युएशन आसा की जेन्ना आमी शूट करता तेन्ना रेगुलर आमी 2-2, 3-3 दीस शूट करता, आनी मोबायल आमकां डिस्टर्ब नाका म्हणून आमी तुजो मोबायल आमचे कडेन दवरतली. तूं आतां कितें आसा तूं आवय कडेन उलय, तेका सांग आमी 18-20 दीस आपूण अवेलेबल आसचेना, बिजी आसतले कामाक. तेणी आवयक सांगलें आपणाचें अशें. आवयक भंय दिसता न्हू, आवयन सांगलें नाका गो, यो गो तूं गोंयान, म्हणजे तूं घरा यो, नाका आमकां नाका रावपाक न्हू, आनी चेडूं मनीस जाता तूं नाका.
आणि त्या फुडल्या मनशान तेजो ट्रस्ट गेन करपाक आवयच्या अकाउंटान 50,000 धाडले. आवय 50,000 डेपॉझिट केले आनी चेडवाक सांगले की तुका बेश्टो एक अमावंट धाडला थोड्या दिसांक, तुका आनी खूब मेळपाचें आहा. चेडवाचो कॉन्फिडन्स आनीक वाडटा, शूट चालू जाता, मोबायल काडून घेतलो तेजो. आनी अशें करून करून एक दीस एक असो इन्सिडंट तेज्या वांगडा जाता. अरे बाप रे, कितें सांगू तुमकां. खरेंच म्हाका सांगपाक खरें वायट दिसता. सो तेज्या वांगडा जालें कितें तें तुमकां खरें सांगता गायज. ते चेडूं जेन्ना बॉम्बे पावले तेज्या वांगडा 4-5 दीस शूट चालू जाता आनी एक दीस तेका तेच तेंचे जे कॉर्डिनेटर्स आसता ते एका जाग्यार व्हरता. ओके, जशें तेणी म्हाका मेन्शन केलेलें, इट्स कितें म्हणटा तें आमचें फार्म हावस कशें. फार्म हावसाचेर एक 10-12 दादले आसले आनी 7-8 बायलां आसलीं. बायलां चेडवां मिक्स, यंग आनी व्हडले एजीची, जे 20, 30, 40, 45 एजीची 10 तरी चेडवां आसलीं आनी दादले मनीस आसले. आनी एका व्हरून थंय बसयता आनी हेच्या वांगडा आनीक 3 चेडवां आसता. आनी उलोवप अशें जाता की ते दादले विचारता, बायलां विचारता, आपकी उमर क्या है, हिंदीन तुजी कितली वर्सां, तू हेच्या पयलीं मॉडलिंग केला, हेच्या पयलीं तू कसले कसले कपडे घालपाक रेडी आहा, स्कर्ट घालपाक रेडी आसा, मिनी स्कर्ट घालपाक रेडी आसा, तू बिकिनी घालता, वाव. अशें सशें उलोवन ते मागीर फुडले मनीस बिडींग करूंक लागले. बिडींग म्हणजे जाणा न्ही तुमी, कशें तुमकां सांगू. बिडिंग्स आसता पळय, म्हणजे एक वस्त, समज एक भांगराची वस्त जावं एक गाडी बँकेर लोना वयल्यान ओडून हाडलेली, तेजेर बिडिंग्स चलता. स्टार्टींग भाव आसता तेजो 50,000. कोण बरे रेट सांगता ती ते वस्त तेका मेळटा. आनी तशीच त्या चेडवांचेर खंय बोली लागोंक लागली खंय. आनी ती जी चेडवां आसली ती कितली 5 आसली, 5 आसली खंय. ते हेज्या भशेन त्या चेडवा भशेन 5 जाणां आसली खंय. हे दादले आनी बायलां सेपरेट, तेंच्या ग्रुपांतली सेपरेट आसली. ही आणि खंय सगळी 5 जाणां. धाकटीत कशी हा. म्हणजे 19, 18, 19, 20 अशी, 20 वयर ना. आनी तो सांगता आपूण 10,000, तो फुडलो सांगता 20,000, तो सांगता. अशें करून खंय तेजी ह्या चेडवाची, म्हणजे म्हाजे जे कोणी आमकां कॉन्टेक्ट केला तेजी बोली खंय काबार जाली 1,80,000चेर न्हू. आनी डन म्हटलें खंय तेका फुडल्या मनशांनी, आतां तूं आमच्या इंडस्ट्रीन येयले आनी आमच्या हितून तूं काम करतलें, तुजें काम फाल्यांसून चालू जातलें. आनी अशें करून खंय तेका हांगाल्यान खंय म्हणजे बॉम्बेच्या एका प्लेसी वयल्यान दुसऱ्या प्लेसीर व्हरता आनी तेका रिलोकेट करता तेवटेन. तेज्या उपरांत तेज्या वांगडा जें जालें खबर आसा गायज, तुमकां खरें सांगता, ते म्हाजे खूब बरे व्हिडियोज, बरे लोकूय व्हिडियोज पळयता आसतले आनी वायटूय लोक व्हिडियोज पळयता आसतले फालतूर. हे वायट लोकांक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, खंयच्या चेडवाक कोणा वांगडा न्हिदोन ते पयशे खावप कितले दीस चलतले. 10 दीस, वर्स, 2 वर्स, 2-3, 10 वर्सां. फाल्यां तुमची भुरगीं जातलीं, तुमच्या भुरग्यांक हे पाप भोगचे पडटले, ऑरेस तुमच्या आवय बापायक जे तुमी कर्मा करता पळय ती. सारकें न्हू. प्लीज अशें करनाकात. जे चेडवा वांगडा कितें जालें तें तुमकां सांगता, तेका खंय बॉम्बेत खंयच्या एका जाग्यार रिलोकेट केलो. आमकां खबर आहा खंयची प्लेस कितें ती आमी सांगिना बेश्टे व्हिडियोचेर. त्या जाग्यार तेका रिलोकेट केलो आनी 2 जाण तेका व्हरोंक येयले खंय कार घेवन की तुजी शूटिंग चालू जावपाची आहा. आनी तेका शुटिंगेक म्हणजे बऱ्या जाग्यार व्हेलो खंय न्हू. बऱ्या जाग्यार व्हेलो आनी तेज्या वांगडा गायज वायट केलें, व्हेरी वायट. हांव तुमकां एक्सप्लेन करूं शकना आनी तुमकां ते बिंदास सांगूय शकना. तेज्या वांगडा खंय वायट जालें खंय, तेज्या वांगडा मॉलेस्ट केलो खंय तेका. आनी अशें सगळें करून करून तेजी लायफ खंय त्या जाग्यार डिस्ट्रॉय करून उडयली. आनी तेजे जे ड्रिम्स आसले आपूण ह्या लेवलाक वचोन मॉडल जातले, ते सगळे खंय शॅटर्ड जाले. ओके, अशें करून खंय तेका एबंडन, म्हणजे ते थंयसरल्यान फ्रस्ट्रेट जावन धांवपाक ट्राय करी खंय, म्हणजे आपूण पळटले जाल्यार तेका खंय एबंडन करून दवरूंक लागले खंय न्हू. किडनॅप कशें म्हणटात पळय तशें करून दवरूंक लागले. आनी अशें करून करून खंय 1 म्हयनो जालो खंय. आनी मल्टिपल ओकेशन्स ऑन अ मल्टिपल प्लेसीस वीथ मल्टिपल पीपल तेज्या वांगडा खंय हे फिजिकल असॉल्ट जावंक लागलो खंय, नाका जाल्ले तेज्या वांगडा जावंक लागले खंय. आनी तेजी लायफ टोटली डिस्ट्रॉय. आनी ऑल शी वॉन्टेड टू डू इज जस्ट गो समवेअर आनी आपणाची लायफ पिड्यार करप, म्हणजे मरपाक कशें दिसतालें म्हणटालें आपणाक. ओके, आनी
आवय बाबायक फोन मारूंक मेळना, काय ना. ओके. आनी एक दीस खंय ताका मोबायल मेळटा खंय, म्हणजे दुसऱ्या कोणाचो तरी थंय मोबायल मेळटा. कूक खंय तेंच्या भितर खंय रावता पळय त्या कुकाचो खंय मोबायल आसलो, तो मोबायल गावता. त्या मोबायला वयल्यान तेणी खंय आवयक फोन मारलो, अशें जालें म्हणून. आपूण बॉम्बे आसा आनी आवयन आपणाच्या गांवांत फोन मारलो, पुणे. तेजे फॅमिलीक अशें जाला, प्लीज आमी आमच्या चेडवाक घेवन येवया. आनी ती खंय बॉम्बे बेगीचे बेगीन गेली खंय. आवय गेली खंय आनी बॉम्बे ती पुणेची तेजी फॅमिली फूल गेली खंय न्हू गो. हय. आनी बॉम्बे पुलीस स्टेशनाचेर खंय कंप्लेंट फायल केली, FIR. आनी ज्या नंबरा वयल्यान कॉल येयला त्या नंबराचे डिटेल्स दिले. त्या डिटेल्सा वयल्यान कळोन येयलें की ते जे सीम कार्ड आसले ते कोणाचे भलत्याच्याच नांवार आसले आनी तो मनीस एक्सपायर जाल्लो. बट ते लोकेशन काडून ते लोकेशनाचेर पावले खंय जाल्यार सकयल्या बिल्डिंगेंतलो, आमच्या बिल्डिंगेचे सकयलो गार्ड सांगूंक लागलो की तुमी जे वयर सोदूंक येयल्या पळय, वयर जे लोक रावताले ते काल तेंच्यांनी खाली करून ते गेले. अशें करून 2 म्हयने जाले खंय. आनी त्या चेडवा वांगडा त्या चेडवा वांगडा खंय मल्टिपल टायमाचेर मल्टिपल लोक विथ मल्टिपल प्लेसीस. तेज्या वांगडा खंय वायट वस्तू जावंक लागल्यो गायज. आनी हांगासरल्यान थंयसरल्यान थंय ताका पासिंग द पार्सल खंय उडोवंक लागले त्या चेडवाक. आनी तेज्या वांगडा आनीक 2-3 जाणां चेडवां आसलीं खंय. आनी एक दीस खंय ताका एक दादलो येता खंय 4 व्हिलरीन घेता आनी वयता. ओके. आनी एका जाग्यार वयता जाल्यार तेणी कितें केलें, गाडयेन खंय परफ्यूम आहलो खंय, म्हणजे कोणाच्या गाडयेन धाकटुली बॉटल ती तेणी खंय उखल्ली, चोरली खंय आनी आपणाच्या ड्रेसान अशी हे केली. आनी जेन्ना ती थंय वयताली तेच्या दोळ्यान खंय तेणी तो परफ्यूम मारलो आनी ते धांवले चेडूं थंयसरले. आनी नियर बाय जे पुलीस स्टेशन आसा तेजेर वचोन खंय ते बॉसान तेणी आवयक फोन मारलो खंय आपूण अशें अमक्या जाग्यार आसा, पण रायट नाव आय एम नॉट इन बॉम्बे, आपूण बेंगलोर आसा न्हू. हय. आनी बेंगलोर पुलिसांनी कॉर्डिनेट केलें बॉम्बे पुलिसांक आनी तशें करून ते थंय पावली. ओके. थंय पावली आनी जे मनीस कोणी ताका हें केल्लो तेजे जे ईमेल आसली, जे इंस्टाग्रामाची IDs आसली, ती सगळी खंय त्या मनशान इंस्टाग्रामाची ID बिडी सगळी डिलीट केली खंय. सोशल मिडिया वयले सगळे फोटोज कितें आहा ते सगळे डिलीट केले खंय. ओके. आनी थोड्यांचे कितें आयडेंटिटीज आसले ते थोडे जाण खंय कोणी कस्टमरांनी तांकां हेल्लेले ते चेडवाक, तांकां थोड्या जाणांक अरेस्ट केले खंय. हय. आनी कोण जो मेन कल्प्रेट आसता पळय तेतूंतले 2-3 जाणांक अरेस्ट केले, पूण जो मेन मनीस आसलो कोणी हेका हाडलेलो तो अरेस्ट सांगना. आतां हेज्या वांगडा हेजे फुडें जी जावपाचें आसलें गायज ते तुमकां हांव खरें सांगूं शकना. आय डोंट नो आवयक आनी बापायक कितें म्हणपाचें पळय तें. आवयन ताका पुलीस स्टेशनाचेर पयलीं खंय 2-4 थापटां मारली चेडवाक आनी तूं फालतू, तूं हें तूं तें, तुका आपूण सांगलेलें वचो नाका. आरे ते चेडवा वांगडा कितें जालां तें पळय, घरा व्हर, मागीर कितें तें डिसिजन घे. हय. आनी ती खंय आपणाच्या गांवांक गेली खंय, म्हणजे पुणे, गोंयान आनी परत येवंक ना. आनी तेज्या उपरांत ते गोंयान केन्नाच येवंक ना खंय लायफान. आवयनूय थंय रूम ज्या जाग्यार ती रावताली पळय तो रूम बीम सोडून खंय पुणे गेली खंय ती आपणाच्या हितून गांवान. तेजे उपरांत गोंयान केन्ना येवंक ना खंय. बट जालें कितें हेजे उपरांत जाणा तुमकां खरें सांगता, ताका आवय बापूय खंय खूब त्रास करूंक लागले खंय. खूब त्रास करूंक लागले म्हणजे तूं फालतू, तुज्या खातीर आमची नांवाची घाण जाली, सगळे पुणे बॉम्बे लोक तुका वळखता, कोणाक खबर तूं कोणा वांगडा गेलें आनी कितें हें तें. ताका तोंड मारून त्रास करूंक लागले. त्रास करता आनी कितें करता म्हणून ते चेडवान फायनली डिसायड केलें आपूण आपणाची लायफ एंड करतलें न्हू हां, सुसायड करतलें. आनी तेणी ट्राय केलें. ओके. ट्राय केलें गायज. आनी आयज ते चेडूं आपणाच्या दोनी पांयाचेर चलोंक शकना. तुमकां सांगता तेणी कितें केलें पळय तें. तेणी पुणे चलत्या गाडी जी हायवेचेर गाडी वयता पळय ती गाडी बस वयताली खंय, बस काय ट्रक, तेजेर धांवन गेले खंय आनी मदीं येयले खंय आनी एक्सिडंट जालो खंय. तेजे दोनी पांय जे आसा पळय ते कंप्लिटली डिस्ट्रॉय जाले. आतां ते उठोंक शकना, बसोंक शकना, कांयच करूं शकना. आनी तसल्यांनी ते आमच्या वांगडा व्हिडिओचेर उलयताले न्हू. हय.
रिजन कितें आसलो तुमकां खरें सांगता. म्हाजी एक विडियोज आसा, आमची विडियोज खूब आसा, स्विमींग पुलार बीन आमी न्हाता. आनी म्हाजी मेंटेलिटी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गायज. हांव चेडवांक खूब इम्पॉर्टन्स दिता लायफान आनी खूब खूब रिस्पेक्ट दिता. म्हाका चेडवांनी धाकटे कपडे घातले, स्कर्ट घातली, जावं कितें स्लिवलेस घातले जाल्यार म्हाका फरक पडना. कित्याक आयज आमी खंयच्या हितून आहा तें पळया. आनी खंयच्या चेडवाक म्हाका आडोवपाक आनी तूं हे कपडे कित्याक घातला काय म्हणपाक म्हाका रायट कोणीच दिवंक ना. आनी ज्या लोकांची जी मेंटेलिटी आहा खबर आसा, धाकटे चेडू कपडे घालप म्हणजे ते चेडू फालतूर, धाकटे स्कर्टी घालप म्हणजे ते चेडू फालतूर, हे टोटली बॅड. त्या चेडवान आमचे ते स्विमींग पुलार न्हाता बीन ती एक व्हिडिओ पयली आनी स्क्रोल करून ते एक कॉमेंट पयलो. थंयसर एक कॉमेंट आसलो की एका बायलेचो कॉमेंट आसलो, कितें फालतूर चेडू तूं न्हू हय. एका कितें फालतूर चेडू तूं, नाकाल्ले कपडे घालता, फालतू तुज्या वांगडा कितेंय जाल्या पुरो, फालतू ह्या खातीर तुजी आवय बापूय मेल्या म्हणून तूं अशें एक कॉमेंट आसलो. आनी ते कॉमेंट पळोवन ते चेडवाक इतलें वायट दिसलें आनी तेणी डिसायड केलें आमकां कॉन्टेक्ट करपाक. आनी तेणी म्हाका खूब मॅसेजी केल्यो खंय सिन्स 3-4 म्हयनेसून ते मॅसेजी करी हांव पळयनासलो. हांव मोस्ट ऑफ द टायम गायज चेडवांच्यो जप करून मॅसेजी पळोवपाक वचना, कित्याक म्हाज्या वांगडा एक इन्सिडेंट वायट घडलो आसा, सांगतलो एक दीस तुमकां हांव. आनी हेका गेली मॅसेज, हेणी ती पयली ओके. आनी आमकां ते सांगूंक लागले तुजो एक कॉमेंट पयला, त्या कॉमेंटान तुमकां कितें कितें वायट म्हटलें. आनी अशेंच आपणा वांगडा एकदां जालें, पण कितें जालें, दॅट वील डिस्ट्रॉय दॅट वील डिस्ट्रॉय युअर थिंकींग. म्हणजे तुजी थिंकींग म्हाज्या वांगडा कितें जालां पळय तें पळोवन टोटली चेंज जातली. हांव फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां सगळ्यांक म्हणूंक सोदता गायज, हें आमच्या रेगुलर लायफान चालूच आसता. हर एक दिसा गोंयान जावं गोंया भायर जावं रेप्स जाता, मॉलेस्टेशनाचे केसीस वाडटा, बलात्कार जाता, हें तें जाता. हेजो मिनींग असो न्हू चेडू बढावा दिता दादल्या मनशांक. आपणाच्या घरांतल्या भुरग्यांक पयलीं सांबाळून रावपाक आपणाच्या आवय बापायनी शिकोवंक जाय. दुसऱ्याच्या चेडवांचे कपडे पळोवच्या परस आपणाच्या घरान सारकें. बसून आपणाच्या भुरग्याक पळोवंक जाय. ओके, ते धाकटे कपडे घालता म्हणून ते फालतूर, ताका उखलून व्हरयान तेजो रेप करया, दॅट इज टोटली रॉंग. ते धाकटे कपडे घालता म्हणून ताका व्हरयान खंय किया, दॅट इज रॉंग. कितें आसा जाणाय गायज, दादल्यांचे सोड, बायलां चड चित्ती आहा असली. दादल्यांचे हांवें हालीं मोस्ट ऑफ द कॉमेंट म्हाका येता पळय ते बायलांचेच येता, नाकाल्ले थिंकींग तेंचे, नाकाल्ले उलोवप तेंचे. ह्यो व्हिडिओ तुमकां घालचें कारण कितें तुमकां पयलें सांगता. देर इज कॉल्ड फ्रीडम, बट देर इज ऑल्सो कॉल्ड अ थीन लायन बिटवीन योर. एक मर्यादा आसता मनशाची, एक सेल्फ रिस्पेक्टाची एक लायन आसता, एक लायन आसता. फ्रीडम तितलीच आसता, तितलीच फ्रीडम दिवंक जाय. हांवें अंकिताक तितलीच फ्रीडम दिल्लेली आसा. आमच्या घरान आमच्या भयणांक तितलीच फ्रीडम आसा. तेज्या भायर लिमीट क्रॉस करीत न्हू जाल्यार आमी उगी रावना, हांवूय उगी रावना. एक लिमीट आसता, ते लिमिटा भायर वचत जाल्यार चेडवां आपणाच्या हातींतल्यान सुटोन वयता, आवय बापायच्या हातींतल्यान सुटोन वयता. एक थीन लायन. ओके, ते धाकटे कपडे घालता म्हणून ते वायट ना, तशें आसना, तशें आसना. सो ही व्हिडिओ घालपाचें म्हाजें कारण हें, नेवर ट्रस्ट समबडी हू कॅन पुट यू इन ट्रबल. ओके, नेवर ट्रस्ट समबडी हू कॅन पुट यू इन ट्रबल. आजकाल मॉडलिंग म्हणून तुमकां सोशल मिडिया वयर मॅसेजी येता, कॉल येता, 10 फावटी चिता, डिस्कस करा तुमच्या पेरंट्सां वांगडा. तुमचे पेरंट्स म्हणटा नाका आमकां ही मॉडलिंग न्हू गो, आमकां ही मॉडलिंग नाका, तुज्या जाग्यार वयता तें आमकां नाका. तुजी मामी डॅडी तर तुमकां नाका म्हणटा जाल्यार तेंचो आन्सर इज अ रायट आन्सर. तेज्या खातीरूच त्या चेडवा वांगडा कितें जालें पळय, हो इन्सिडंट त्या चेडवाक जावन 4 वर्सां जालीं खंय. अरावंड शी वॉज इन 18 वर्साचें चेडूं आसलें पळय तेन्ना तेज्या वांगडा जाल्लें खंय. आनी आयज ते खाटीर आसा सिन्स कितले पळय 3-4 इयर्स खाटीर आसा. तेका चलोंक उठोंक बसोंक जायना. ते म्हणटा एवरी डे इज अ हेल्थ खंय, आनी एवरी डे इज अ टॉन्ट खंय. आपणाक कितें करूं, तुमच्या वांगडा हें जावंक नाका. मामी म्हाजी कोणीय जाणटी व्हिडियोज पळयता, तुमची चेडवांक मॉडलिंग करपाक आवडटा, गो अहेड, डू इट इन अ रिस्पेक्टेड वे. आमच्या गोंयांत डू इट इन अ रायट वे. आमच्या गोंयांत घे म्हणून बरी बरी मॉडल्स आसा,
कितली बरी बरी कामां करता, कोलॅबरेशन्स करता, रील्स करता, बरी ऍक्टिंग हय. कॉमेडी व्हिडिओज करता, मॉडलिंगाचे व्हिडिओज करता, आनी कितें कितें करता, बरे बरे व्हिडिओज करता. तसले व्हिडिओज करा, तसले कंटेंट्स करा. हे जे लेवल आसा खबर आसा, बॉम्बे वयचें पडटलें, दुबय वयचो पडटलो, तितून बेगीन कोणाचेर ट्रस्ट करपाक वचो नाका. आनी आमियो येयलो पळय तुमकां हॅलो म्हणपाक. सो कोणाक ट्रस्ट करपाक वचो नाका गायस. लायफ इज व्हेरी प्रेशियस. ओके, डू गूड, डू रिस्पेक्ट युअर सेल्फ. पयलीं तुमी तुमकां रिस्पेक्ट करपाक शिका, जाल्यारूच तुमकां लोक रिस्पेक्ट करतले. ओके, आनी येस गायस, हेच तुमकां सांगूंक सोदी हांव. आनी फाल्यां आमी खंय तरी वयपाची आसा, ब्लॉगान घालता तुमकां. पळया, खूब दीस जाले तुमकां आमी स्टोरीज सांगताले न्हू, गूड स्टोरी. अशे थोडे 1-2 दीस आमी तुमकां व्लॉग्सूय घालता आमचे डेली. सो गायज, आमी अशें डिसायड केलां की आमी विकाचे 4 दीस तुमकां बऱ्यो हॉरर जावं बऱ्यो अश्यो रियल लायफ स्टोरीज हाडटली, आनी 2 दीस आमी व्लॉग करतली. ऑरएल्स आमी 4 दीस आमचे व्लॉग करतली आनी 2 दीस तुमकां ज्यो स्टोरीज आसा पळय ते घालतली. कॉमेंट करून सांगा तुमकां कितें जाय पळय तें न्हू. डेली व्लॉग्स जाय का आमचे रियल स्टोरीज जाय, कॉमेंट करून सांगा. आणि गायज, ही जी आमची आयचो ब्लॉग आहा तो जाता तितल्या जाणांक शेअर करात, तुम्ही ग्रुपार घालात. स्पेशली यंग चेडवांक शेअर करचो, चेड्यांक न्हू, चेडवांक. आपणाचो व्हॉट्सएपाची स्टोरी सुद्धा घालात. नवे जाता तितल्या चेडवांक पावनी ही मेसेज. बाय बाय. बाय बाय.